विसवा उपरांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. भलायकी खातें आनी काणकोणच्या भलायकी केंद्रान निकतोच जागतीक एड्स दीस मनयलो. लोकां मदीं जागृताय जावची म्हूण विद्यार्थ्यांनी पथनाट्य केलें. काणकोणच्या भलायकी अधिकाऱ्यांनी ह्या विशीं म्हायती दिली. प्रिवेंट करपाक शकताय म्हणजे लोकां भितर अवेरनेस पळय हाडपा लागून आमी हे सगळे प्रोग्राम करतात. आनी आतां अशें जावन आसा की आतां पयलीं सुरवातेक खूब केजी मेळ्ळ्यो पूण आतां मातशी कमी जाता आनी आमचो उद्देश आसा की आतां सामकी 0 केजीस करपाच्यो लोकां भितर अवेरनेस हाडून. मडगांव बड्ड्यान निकतेच क्षत्रिय मराठा युवा संघटनेन खासा शिवाजी महाराजांचें कॅलेंडर काडलां. ॲडव्होकेट आनंद प्रभुदेसाय आनी ॲडव्होकेट वल्लभ गांवसाच्या हस्तुकी ह्या कॅलेंडराचें प्रकाशन जालें. अखिल युवा गोमंतक मराठा समाजाक एकठांय हाडचो तशेंच शिवाजी महाराजा कडच्यान लोकांनी प्रेरणा घेवची असो उलो संघटनेन मारलो. ही शिवाजी महाराजाची जी प्रेरणा आसा ती आमकां लिडींग करीत रावतली आनी तुमी ताजे फाटोफाट वचचें आनी बरें मोठे जावचें सगळ्यांनी भुरग्यांक. आजच्या भुरग्यांनी लिडर्स यू शूड बी लीडर फॉर द अदर्स. फोंडेच्या चिन्मय मिशनान महाभक्ती सत्संग दवरला. हो सत्संग 9 ते 13 जानेवारी मेरेन फोंडेच्या आगियार ग्राउंडार जातलो. फोंडेच्या चिन्मय मिशनान मिडियाक ही कार्यावळ सांगली. सिनियर स्वामी स्वरूपानंदजी जे फार इस्टाचे इन्चार्ज आशिल्ले आनी आतां चिन्मय एक स्कूल आसा कोयंबतूर ताजे डायरेक्टर प्रिंसिपल आसात. ते एक तारीख 9 ते 13 जानेवारी पर्यंत 7 वरांचेर हांगा आग्यार मैदानाचेर आमचो ज्ञानयज्ञ जाता. त्यांच्या प्रवचनाचो वेळ आसतलो दर वेळान 7:30 ते 8. फॅमिलीन तो विशय आमकां दिल्लो आसा तो आसा नवविधा भक्ती. काणकोणच्यान आमचो खबराकार बबेश बोरकार, मडगांवच्यान सावयो डायस आनी फोंडेच्यान विवेक प्रभू. बाबू ब्रदर्स 2020 क्रिकेट टुर्नामेंट फातोड्ड्या आयतारासावन सुरू जालो. एसएजीच्या ग्राउंडार आयतारा जाल्ल्या उक्तावणाच्या मॅचीत कुर्तरेच्या वॉरियर्सान 70 बॉयजांक 20 रनांनी मारले. दुसऱ्या मॅचीत आर्लेम पंगडान सुपर स्ट्रायकर्सांक 144 रनांनी मारले. कुर्तरे वॉरियर्सान टॉस जिखून बॅटिंग घेतली. 17.5 ओव्हरीत 123 रन्स काढून ते ऑल आउट झाले. भारत अर्कसान 53 जाल्यार विदेश उजगांवकारान 13 रन्स काढले. 70 बॉयजाच्या थांगो नायक ह्या एकाच बॉलरान वॉरियर्साच्यो 6 विकेटी निखळायल्यो. कृष्णा वळवयकारान 2 जाल्यार सागर कोरेन 1 विकेट काडली. उपरांत बॅटिंगेक आयिल्ल्या 70 बॉयजांच्या एकाय बॅट्समॅनाक वॉरियर्साच्या बॉलरांनी पिचेर तिगपाक दिलो ना. राजेंद्र दाबाळकार 27 जाल्यार सागर कोरे 23 रन्स काडूंक पावलो. हाचो परिणाम 70 बॉयज 17.5 ओव्हरीत 103 रन काढून ऑल आउट झाले. कुर्तरी वॉरियर्स 20 रनांनी जिखले आनी नरेश आसोळडेकार मॅन ऑफ द मॅच थारलो. सुपर स्ट्रायकर्स आनी आर्लेम पंगडा मदीं जाल्ले दुसऱ्या मॅचीत आर्लेम वट्ट 144 रनांनी जिखले. तांणी उपरांत बॅटिंगेक आयिल्ल्या सुपर स्ट्रायकर्स पंगडाक 25 रनां भितर गुटलायले. आर्लेम पंगडाच्या स्टॅनलीन सुपर स्ट्रायकर्साच्यो 5 विकेटी काडिल्ल्यान तो मॅन ऑफ द मॅच थारलो. फातोड्डेच्यान आमचो खबराकार समीर भट. पणजे पश्चिम विभागीय लोकोत्सव सुरू जाला. कला आनी संस्कृती खातें आनी उदयपूर सांस्कृतीक केंद्र मेळून हो 10 दिसांचो लोककला महोत्सव वर्सान वर्स घडोवन हाडटा. वेगवेगळ्या राज्यांच्यो लोककला, खाणा जेवणां आनी हस्तकारागिरांनी तयार केल्ल्यो तरेतरेच्यो वस्तू हे ह्या उत्सवाचें खाशेलेपण. आयच्या व्हिडिओत हो लोकोत्सव पळयत हें खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. में आबो